आमकां अपडेट ना. जे आमी काल डिमांड घातलेले ते आमी ऑफिशियली जे आमकां सोर्सासून येयल्ले कलेक्टरा थ्रू येयल्ले जे टुरिजमाचे लेटर आनी तेजे जे डिस्क्रिपन्सीज आहा ते आमी तांकां सांगला, कलेक्टराक सांगला, जे आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी आहा तेणी. अजून पर्यंत काय येवं ना. मात आमकां कितें जाय ते परत जे हांवें काल सांजचे सांगलेले आनी काल आमी प्रोटेस्टाकूय सांगले ते परत एकदां सांगता. आमकां जाय जे टुरिजमान डिपार्टमेंटान जे लेटर दिला ते रॉंग आसा. तितून टुरिजमाक दोकेदार नायक आसा, डायरेक्टर आसा, ताका कांयच रोल ना. एडमिनिस्ट्रेटिवली, लिगली आनी कॉन्स्टिट्युशनली प्रशासन स्तंभाचेर उलोवपाक ताका कांयच रायट ना. आनी हे डॉक्युमेंट्सूय आमकां मेळिल्ले आसा. ऑलरेडी काल थोडे म्हणटाले की जागा ती आजून टुरिजमाची आसा. जागा ती पयलीं ITची आसली. ITची जावन ती मागीर JADची ट्रान्सफर जाल्ली आसा अरावंड 25,000. मागीर तो प्रणब भट आसा जो जॉयंट सेक्रेटरी आसा, तेणी NBCC म्हणल्यार नॅशनल बिल्डींग कॉर्पोरेशन कन्स्ट्रक्शन कंपनी जी पणजे कंपनी आसा ते कडेन तेंच्यांनी ऑलरेडी एग्रीमेंट केला आनी तेणी प्रणब भटान सायन मारलेले आसा. सो ऑलरेडी डॉक्युमेंटेशन तेंचें जाल्लें आसा. DPR बी सगळो रेडी आसा. सो CM आनी ते प्रणब भट हेच सारके दोन सारके ऑफिसर आसा प्रशासन स्तंभाचेर उलोवपाचे. आनी आमी कितें म्हणटा, जे गव्हर्मेंटाचे रुल्स आसा, जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बिजनेस रुल्स आसा, बिजनेस एलोकेशन रुल्स आसा, त्या प्रमाणे सगळें जावपाक जाय. सो पयली फर्स्ट स्टेप म्हटल्यार CMन सगळे जे ऑफिसर्स आसा ताका आपल्या चेंबरान आपूण तेंची मिटींग घेवपाक जाय. सेकंड स्टेप म्हटल्यार CMन डायरेक्शन दिवपाक जाय GTDC चेअर, GTDC डायरेक्टर, GTDC सेक्रेटरी की हे युनिटी मॉल चिंबलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून केन्नाच्यान शिफ्ट करता, खंयच्या डेटीच्यान शिफ्ट करता, तेची एरिया कितली, तेची प्लॉट एरिया कितली, तेजो सर्वे नंबर कितलो, आनी जागा जी आसा ती रिइन्स्टेट करपाची अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेजर्स आनी डिसमेंटल करपाचे. आनी हे सगळे इमिजिएटली एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन अप्रूव करून ते ऑफिशियल गॅजेटान काडपाचे. तशेंच तिसरो स्टेप म्हणल्यार सेम प्रोसेस तेणी जे प्रणब भट आसा जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स ताका तेणी सांगचे आनी JADन आनी ताका तेणी एक सेम डिसिजन घेवचे केन्ना शिफ्ट करता, आमकां इन्स्ट्रक्ट करता केन्ना शिफ्ट करता, एरिया कितली, सर्वे नंबर कितलो, प्लॉट एरिया कितली, आनी जे कितें लुकसाण जाला ते रिस्टोर करचे आनी कॅबिनेटान हे डिसिजन पास करून ऑफिशियली आमकां गजेटान हे सांगचे. चवथो स्टेप आसा म्हटल्यार जे जो हे टुरिजम GTDC आसा तेजे कडसून आमकां DPR आनी मागीर हरियाणाचो कन्स्ट्रक्शन आसा कॉम कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड तेजे कडसून आमकां टेंडर डॉक्युमेंट्स आनी बाकी सगळे कन्स्ट्रक्शन डॉक्युमेंट्स आनी जो वाघमारे आहा एडवायझर जो कन्सल्टंट आहा तेजे कडसून आमकां सगळे एग्रीमेंट्स हे आमकां एग्रीमेंट सगळे जाय. सेम आमकां हेजे जाय प्रशासन स्तंभाचे जाय. आनी सवो स्टेप म्हटल्यार CMन जे गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आसा तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय हे रिनोटिफाय करपाक, जी आमची झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा आनी तयार लेकाची सगळी प्रोटेक्शन एरिया आहा तेजी. आनी लास्ट स्टेप म्हटल्यार जो बदामी आसा तेणी आमचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आसा, जे आमचे सजेशन्स आहा, जे जॉयंट सर्वे जाला तेजे इनकॉर्पोरेट करपाचे आनी ते फायनलायज करून रिपोर्ट तो फायनल करचो, अशे आमचे डिमांड्स आसा. सिंपल सांगता, एक रस्त्या वयलो गाडो काडपाक व्हडले कायदे लागता. सेक्शन 71, सेक्शन 72, सेक्शन 73 ऑफ गोवा पंचायत राज लागता. मागीर पंचायत बॉडी मिटींग घेवची हाडटा, त्या मनशाक एक पयली नोटीस सेक्शन 70च्या अंडर नोटीस दिवचे पडटा, मागीर रस्त्यावयलो गाडो काडटा. हो इतले दोनी 500 करोडाचे प्रोजेक्ट्स आनी तुमी बेश्टेच एक सादे लेटराचेर कशें काडूंक शकता. जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन घेता, हे रोहन कावंटीने आयकचे, तो काल म्हणटालो की लेटर टेक्निकल मिस्टेक ना, टेक्निकल मिस्टेक न्हू, हे तुमी आमकां कॉन्सोलेशन प्रायज दिनाका. सो आमी मागता की जे कॅबिनेट डिसिजनान हे दोनूय प्रोजेक्ट्स अप्रूव केला, रेजोल्युशन घेवन कॅबिनेटान केला, सेम कॅबिनेटान डिसिजन घेवपाक जाय आनी ऑफिशियली आमकां कळोवपाक जाय. कित्याक मागीर ताका कांय लोकल स्टँडींग उरना, हेका कांय लिगल बायंडींग उरना हे सादे लेटराक, कळ्ळें न्हू. सो त्याच खातीर आमी मागता हे सगळे प्रोसिजर CMन फॉलो करपाक जाय आनी डायरेक्शन आपले जे ऑफिसर्स आहा तांकां दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना प्रोजेक्ट येयल्ले तेन्ना कॅबिनेट डिसिजन जाल्ले, प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले, रेजोल्युशन पास केल्ले आनी मागीर अनावन्स केल्ले. सो हांगाच कित्याक ते जायना. सो जेन्ना बिजनेस एलोकेशन रुल्स आसा त्या रुल्सा प्रमाणे हे जावपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. ठीक आहे. सो तुम्ही कलेक्टराक बरयला म्हणटा, हय, कितलो टायम पासून रावता? टायम तशें ना, आमी आतां परत डिस्कस करतले, आयज परत डिस्कस करतले आनी एक फायनल अल्टिमेटम सरकाराक दितले. कित्याक सांग,
जर सरकार म्हणटा की आमची भावना सेंटिमेंटाक लागून तेंच्यांनी ते लेटर काडला ते लेटर सामके हे आसा परत सांगता केदार नायकाक कांयच रायट ना हे करपाक वेटलँडाचें उलोवपाक आनी प्रशासन स्तंभाचें उलोवपाक. सो एक प्रश्न काल ते रोहन गांवटेक विचारलो मिडियान विचारलो तेजे कडेन कांयच आन्सर ना. तो म्हणटा ते टेक्निकल एरर हे ते आपण पिक्चर पळोवंक ना पिक्चरचो हिरो कोण खबर ना पिक्चराचो हिरो खंय उडी मारला ते खबर ना असली फालतूपणां त्यांनी केल्ली आसा. आनी ताका सांगता तो प्रायवेट प्रोजेक्ट सदांच म्हणटा आमी ताका सांगूंक सोदता प्रायवेट प्रोजेक्ट अपोज कित्याक करना. हे प्रायवेट प्रोजेक्ट वेटलँड जे डिक्लेअर जावच्या पयलीं वेटलँड जे तयार जावच्या पयलींच्यान आसा. आतां सद्या एकूच प्रायवेट प्रोजेक्ट चलता तो म्हणल्यार बीजेपीचें ऑफिस आनी आमच्या डॉक्युमेंटाच्या प्रमाणे बीजेपी ऑफिस झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता कॅचमेंट एरियान येता. सो ताकाच लागून ते स्टेटमेंट दिता की ही एरिया जी वयली एरिया आहा ती झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून ती सेपरेट येता म्हणून. सो आमकांय ताका सांगपाक जाय की आमी पॉलिटिक्स करिना. आमी पॉलिटिक्स कसले करता आमचें कॉन्स्टिट्युशन वोत आमचो हेच आमचें पॉलिटिक्स आनी कॉन्स्टिट्युशन हेच आमची पॉलिटिकल पार्टी. सो आमी डिफेंड करता कॉन्स्टिट्युशनाक आनी बीजेपी आहा ती इन्सल्ट करता कॉन्स्टिट्युशनाक हो आमचो तेंचेर आरोप आसा. सो प्रायवेट प्रोजेक्ट जेन्ना रोहन गांवटे जेन्ना तेजे थंयसर पर्वरी तो हायकोर्ट येतालो तेन्ना तेणी एक स्टेटमेंट आहा तेजें की जे कन्सल्टंट हायकोर्टाचो तेन्ना तेणी आमकां कन्सल्ट करूंक नासलें म्हणून आपल्याक घेवंक नासलें म्हणून. जाल्यार इतले व्हडलो विलेज हे आसले जो युनिटी मॉल तुमी हाडले तेन्ना तुवें तुका कित्याक लागोंक ना. जेन्ना मालीम जेटीचो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना तेजो स्टेटमेंट आहा की सेंटरान आपल्याक MLA जावन आपल्याक हे कॉन्फिडन्सान घेवं ना आपल्याक ग्रुपान धरूंक ना म्हणून. जाल्यार आतां तूं तसोच आमकां चिमणार हांगासर कित्याक करता. ही फोटिंगपणां रोहन गांवटेन बंद करची अशें आमकां अशें. आनी तेणी केदार नायकाक जी तेजी मिस्टेक जाला तेणी ते केदार नायकाक विचारपाक जाय कित्याक आजून पर्यंत केदार नायकान कोरिगंटम काडूंक ना की आपल्या कडेन मिस्टेक जाला म्हणून. मिडियाक पब्लिकेक आनी गव्हर्मेंटाक माफी मागोवंक ना केदार नायकान की असली मिस्टेक जाला म्हणून. सो हे व्हडले एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लंडर आहा त्या ब्लंडराक आमी बडी पडची ना. आमी सांगला पळय 7 स्टेप्स हे 7 स्टेप्स करपाक जाय आनी आमकां फक्त कन्सोलेशन प्रायज कांयच नाका टायम बाय तुमी करनाका. आमचे जे डिसिजन आहा ते हे ऑगस्टाचे कंटिन्यू आसा आमी परत डिसायड करतले. जर सरकाराक अल्टिमेटम दिवपाक जाय तर तेवूय दितले आमी. तुम्ही म्हणले बीजेपी ऑफिस आहा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता म्हणून. तेंच्यांनी ते चवथ्या दिसा पळय तेंच्यांनी ती मॅपिंग केला सगळे व्हिडिओ लायव्ह आसले ही एरिया जेन्ना मॅपिंग करताले तेंच्यांनी तेजे हे घेतला कितें म्हणटा ते मीन सी लेवल घेतला एल्टिट्यूड सगळे ते घेतलेले आसा. आनी आमचे प्रमाणे ते आतां जितले आमकां डॉक्युमेंट्स मेळटा आमी फायनल करता तितून ते कॅचमेंट एरियान दाखयला. पण ते कितें म्हणटा दुसरे हितून ते दुसरो तेंच्यांनी कॅचमेंट म्हणून दाखयला. पण ते फक्त युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ सेफ करपाक न्हय इवन बीजेपी ऑफिस सेफ करपाक हे तेंच्यांनी तशें स्टेटमेंट दिल्लें आसा. मात आमी ऑलरेडी आमचो रिपोर्ट काल फायनल जाल्लो आसा. आयज आमी ते सबमीट करतले. आयज तेंचो अशें आयकूंक येता नॅशनल प्रेसिडेंट येवपाचो आसा जे ऑनगोईंग वर्क आहा हेडक्वॉर्टर्साचे आनी सायडीकूच तुमचो सगळें प्रोटेस्ट हेजें आंदोलन आहा तें चालू आहा. सो ह्या गजाली कडेन कशें कितें पळयता कारण ते सायडीक सीएम आसतले अशें दिसता. सो ते थंय येता पूण हांगासर येवना म्हणूनय तुमचो एक इतले दीस हे आशिल्लो की सीएमान हांगा येवन मेळचें म्हणून तुमकां. एक्चुअली सीएमाची व्हडली मिस्टेक आहा. ताका जर तो म्हणटा भावनीक नाते सामाजीक नाते इमोशन्स आमचे ट्रायबल लोकांच्या वांगडा आसा जाल्यार तेणी पयलीं आमकां सोड ते तोय तरी पळोवंक येवंक जाय तेणी तेय येवंक ना. ते सोडून तो आतां बीजेपी ऑफिस कित्याक येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स चॅक करपाक येता पडटा काय ना तो टेपी घेवन येता. आतां लाया मरे ते 163 हिंगा लागीं जाता पण सीएम येता तुमकां मेळोंक येतालो कसो दिसता. आमकां तर कांय अपेक्षा ना की येता सीएम हांगा आतां 34 दीस आतां वयता मात आमी जर तो येता ताका तर येता आमी ताका कांय ना आमकां एक कांय ना वायट तशें कांय ना. तुमकां होप ना होप कांयच ना. कित्याक सांग हे फक्त नांवाचे जे की अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय सबका साथ सबका विकास विकसीत भारत विकसीत गोवा आनी मागीर ते म्हणटात की ते भावनीक नाते सामाजीक नाते जर इमोशन तुमकां दिसताले एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी दोनूय हे प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून सांगपाक जाताले. आजून तशें जावंक ना. सो हे खंय ना खंय तरी आमकां हे हितून धरता कितें म्हणटा ते आडोवन दवरलेला टायम बाय करता आमचे म्हणजे कितली आमची सहनशक्ती आहा ती टेस्ट करता. खबर ना मे बी आमची सहनशक्ती पळयता कितले पर्यंत आमी रावंक शकता ते पळयता. आतां 35 डेज जाले मे बी तांकां आमी 50 पळोवपाक जाय 100 पळोवपाक जाय ते रावता आसतले आमकां. सो आमी तुमी तुटता काय पळयता तेच पळयता आमची सहनशक्ती ते पळयता. आनी म्हाका दिसता आमकां हांवें उदय सांगलां आमकां कॉन्सोलेशन प्रायज नाका बेश्टें कितें नाका. आमकां सारकी विक्ट्री जाय. आमकां सारकें जाय की हे बॅटल हे आमचे वॉर आसा ते आमकां जिखपाकूच जाय. सादे खातीर एका लेटराचेर जावची ना.
So आम्ही पळयतात ते जर येता जाल्यार आमी ताका प्रश्न करतलेच, जशें की आमी सरपंचाक केला, जशें की आमी झडपीक केला, जशें की आमी MLA केला, वा BJPचो कोण व्हडलो हे न्हू, ताका आमी प्रश्न करतले. ते प्रश्न तयार आहात म्हणजे आमचे प्रश्न तयार, आमकां आनी कितें करपाक, आमचो प्रश्न एकूच सिंपल आहा, युनिटी मॉल प्रशासन तूं हांगसून स्क्रॅप करता काय ना, तूं आमच्या वांगडा आसा काय ना, तुवें इतलो टायम आमकां कित्याक तूं येवंक ना, कळ्ळें न्हू. हेच आमचे 3-4 प्रश्न आसा. आनी आतां चवथो वर प्रश्न जाला तो प्रोसिजरल लॅब्स. हे प्रोसिजरल लॅब तुमी कित्याक केला, कित्याक इतले व्हडले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लंडर केला, हे तुमी एक्सप्लेन करपाक. आणि एक तुमचो हे आसलेलो डिमांड आसलेलो की ज्या पर्यंत तुमकां हे जायना म्हणजे तुमी सॅटिस्फाय जायना हय. की हिंगा आनी फुडें प्रोजेक्ट येवपाचे ना, हय. त्या पर्यंत तुमी ते एज्युकेशन हे करतले म्हणून. इवन तो तेणी म्हणले फाल्यां की प्रशासन स्तम आनी युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हे शिफ्ट करता म्हणून. पूण तेणी समज तुमकां आश्वासन दिवं ना की कायमचे हिंगा कांय करचें ना म्हणजे जाल्यार मागीर कितें? ना पळय, कायमचे काय नाही करपाक ताका प्रोसिजर सेपरेट आहा. ताका ते रिनोटिफिकेशन करतले, ताका भरपूर टायम वयतलो. ताका आमी सजेशन इनपुट्स ते दिला, मागीर तेचे डिबेट जातले, डिस्कशन जातले, मागीर नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जातले, मागीर आमची लेक मॅनेजमेंट कमिटी आहा, BMC आहा, पंचायत ते ऑब्जेक्शन सजेशन्स घालतले. ते सगळे ताका प्रोसेस आहा. आमचो हो स्ट्रायक आसा की हे दोनूय प्रोजेक्ट हांगच्यान स्क्रॅप जावपाक जाय, तितलो पर्यंत हो स्ट्रायक आसा. तो प्रोसेस सेपरेट आसा. तो सर्वेचो प्रोसेस, तो इन्स्पेक्शनाचो प्रोसेस, तो रिनोटिफिकेशन तो प्रोसेस, एका स्ट्रायकाक आनी एका संबंध ना. तेन्ना हे दोनूय प्रोजेक्ट शिफ्ट जाले, आमची जागा आमकां मेळपाक जाय म्हणून आमी सेपरेटली ते आमचे लिगल बॅटल आहा ते झगडटात. तो एक फावट तुमकां मेवलें आश्वासन मेवलें जे आमी आतां सात मेवलें ना एज पर बिझनेस प्रोसिजर हय, तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे. 7 पॉयंट सांगला पळय त्या प्रमाणे ते करपाक जाय. आनी हे प्रश्न तुमी विचारपाक, स्पेशली प्रणब भटाक तुमी विचारपाक जाय, तुवें आजून DPR आमकां कित्याक दिवना, तुवें टुरिजमाक विचारपाक जाय, तुमी DPR आमकां कित्याक दिवना. हे जर DPR डॉक्युमेंट दिल्ले, डॉक्युमेंट सगळे दिल्ले, सगळे दूध का दूध पाणी का पाणी जातलेले कळटलेले झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी येता कितें ना येता, तुमची ड्रेनेज खंय, तुमची सिवेज खंय, सगळे एक्सपोज जातले. म्हणून हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनूय डिपार्टमेंट्स आमचे कडून लुपयतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.